One. त्या काळेसान मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता आता आमचे सोम्या मिरता गोडा तुका लब्धता सुचून गेल्यो श्रेयो आमी सजनाचा तुझ्या दाराचे सौम्या पातेवनासा भक्ती तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस देवा तुझो आधार मागता त्या काळजान मंदिरा तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मिरता ओळा तुका लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे असो आज आम्ही व्हडा संतोषान या सोम्याच्या मेजा भोवती जमो जाल्या ह्या सकाळच्या वेळार हे मिसाचे संभ्रामीक बलिदान भेटोवंक सांज हांव बाबतीस्त ताच्या जल्माची परब पवित्र सभा आज आचरण करता या संभ्रामीक मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता ह्या सकाळच्या वेळार सांज हांव सोम्या जेजूची वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी ताच्या विशयांत सोम्या जेजून म्हणली उतरां ह्या संवसारांत एकल्याच विशयांत म्हणली देवाची उतरां जावन आसात स्त्रियेतावन जल्मल्ल्या मनशां पैकी स्नानीक जुवां प्रास वर्तो दुसरो ना कितलीं वर्तीं उतरां सोम्यान स्नानीक जुवां विशयांत म्हणली तो सोम्याची वाट तयार करूंक आयिल्लो सादी ताची जिणी तरी पूण तो सक्कड मनशां प्रास वर्तो म्हणून सोम्यान ताका सांगलें ताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच दवरया सोम्या जेजूक साक्ष दिवचे तसले जिणी आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत जिवंक प्रयत्न करया देवाचो आदार आमी मागया आयच्या मिसाचें बलिदान दितात कॅरोलीन एडिथ लोबो आनी कुटुंब अर्गमीस अँटनी आनी कार्मिन मिनेजस कुलशेखर अर्गमीस राजली डिसोजा
देवादीन सिस्टर शांती लोबो बाहेरीन हिच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान दिता आनी सांगात आमच्या आसऱ्याच्या निवासींक आज राजली डिसोजा बारीन देवादीन सिस्टर शांती लोबो हिच्या उडासा खातीर हें जेवण आमकां दान दिता. ह्या सर उद्देशा खातीर आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागता आनी तशेंच राजली डिसोजा आनी तेज्या कुटुंबाचें उदारपण आमी मोतीन दवरून तिका आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या मिसाच्या बलिदानांत तिच्या खातीर तेज्या कुटुंबा खातीर आमी मागता बरी भलायकी मतीचें समाधान आनी सर तरांची देवाची विस्नार आशिर्वादां तिका आनी तेज्या कुटुंबाक फावो जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता. आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान प्रवेश गितांत गायलेल्या प्रमाणे कालत्या काळजान आनी आमच्या पातकाक रोडोवन आमी ते भेटयव्या आनी ह्या वरवीं हे मिसाचें बलिदान देवाक तें मान वता तसलें जावन दी आनी तो वळू आमकां ताचो फळ आशिर्वादां देव आमकां फावो करतलो. एक घडीभर आमी आमच्या मतीक उडासा काडया. कोणाक आमी दुखयलां, कोणा लागीं आमकां राग आसा, कोणाक आमच्या लागीं नासमाधान आसा, तसल्या भाव भयणी तावन आनी आमच्या देवा तावन रसिल्ल्या आमच्या सोडवणदारा तावन आमच्या पातकाचे बॉक्साने आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवान सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आणि शांती ताच्या संसारी सर्वे स्फोरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिमासा तुझ्या तो बापाचो आम्ही तुका वागता. सोन्याची सुप्रिस्ता बापाच्या एकल्याच होता. सोनिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र ज्ञान सांगाती
देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो तू पवित्र एकलो तू ईश्वर एकलो तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुवें बसयलेल्या सोडवणदाराक घेवंक तुजे परजेक तयार करचे खातीर भाग्यवंत जुवांक तुवें उपजयलोय. आमचे आदले पातकी जिणेक फाट करून आमच्या सोडवणदारा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भाशेन शांती आनी संतोष जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो म्हजें आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पासलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हणलें, हांव निर्फळी वावरलो, हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातान म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हणलें, फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी चडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हे. देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुजे रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाजता. तुज्या रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाजता. सर्वेस्पराक तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हज्या मतींतली चिंतना पयस जावनच तूं परकिताय. हांव चलूं वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. श्लोक. तुजे रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाजता. म्हजी अंतर्मळा घडलेलो म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका विणलेलो तूंच न्हयवे. म्हज्या सायबाचे अद्भुत घडणे खातीर तुजे रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाजता. श्लोक. तुजे रसनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिन वाजता. म्हाका तूं सगळो जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवें रुपाक हाडिल्ली. भुमीच्या गर्भान तुवें ती घडिल्ली. तिचे विशयान तुका कळीत नासलेलें कितेंच ना. श्लोक.
तुजे रचनेच्या विचित्रा खातीर हांव तुका दिनवासता. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वसाप. त्यावेळी पाऊल म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताच्या विशयान साक्ष दिवन देवान म्हणलें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतालो. आपणे बसयले प्रमाणे दाविदाची संतती तावन देवान इस्रायलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडून देवा ते पाठी परतल्याचो गुर्त म्हूण स्नान प्रगट केले. अशे ताच्या येण्याची तयारी केली. आपले मुनेरपण अखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हणलें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्ही. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो ताच्या पांयांचो वणो काडूंक सयत हांव योग्य न्ही. म्हज्या भावानो, अब्राहमाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. देवाचे उतारे. देवाचे ओडपकार. उद्गार. सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे. आनी तुका बाळा परमना तसो प्रवादी म्हणटले. ताची वाट तयार करूंक सोम्या मुखार तूं वेताळय. सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे सर्वेस पोराचे. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेतीन एक चरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या सेस सांबाऱ्यांक आनी सैऱ्या दैऱ्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हणून ताच्या बापायचें नांव सुद्दां दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हणून नांव दवरूंक जाय म्हणली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच नाम म्हणली ती तिचे लागीं. ते भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची खुशी ते बापाय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तो वळू जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हणून बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. ताच्या सेजाची समेस्त भियेली आनी ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो गजाली आयकली सकटां ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत? आनी निजाकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सोबे आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण प्रगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचें उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेंत त्या व्यक्तीचे जल्माचे फेस्त आचरण करतात. डिसेंबराच्या
25 तारखेर सोमिया जेजूच्या जल्माचें फेस्त, सप्टेंबराच्या 8 तारखेर मरियमाचें जल्माचें फेस्त आनी आज जुआंव बावतिस्ताचें जल्माचें फेस्त. सोमिया जेजूनच सांगिल्ले प्रमाणे स्त्रियांतावन जल्मल्ल्या मनशां पैकी स्नानीक जुआंव प्रास व्हरतो दुसरो ना. खंयच्या संगतींनी स्नानीक जुआंव हेर मनशां प्रास व्हरतो. कित्या खातीर सोमियान ताचे विशयांत अशें म्हळें. थोडो वेळ आमी ह्या फेस्ता विशयांत नियाळ करया. पयल्या सुवातेर आमी पळयता एलिझाबेथ आनी जाकारी ती उतर प्रायाची मनशां आनी तांकां भुरगीं नातलीं आनी तांच्या उतर प्रायेर तांकां स्नानीक जुआंव तांचो भुरगो जावन जल्मलो. हे आमकां कितें दाखोवन दिता की म्हूण सांगल्यार उतर प्राय जाली म्हणटेच भुरगीं जावचे प्राय जाली म्हणटेच मागीर निगंट आनी मुखार भुरगीं जायनात. पूण मनशांच्या दृश्टेन कितें असाध्य आसा तें देव साध्य करूंक शकता. देखून मनशाच्या समजणे प्रमाणे आनी मनशाच्या दृश्टेन खंयचेय असाध्य जालें म्हणटेच मनशान निराश जाय म्हणली गरज ना. देव त्या मनशाच्या जिणेंत विचित्रां आनी नवलां करूंक शकता. देखून मनशान सदांच बरवसो दवरून जिवंक जाय. निराशी जावन न्ही बगार बरवसो दवरून जिवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी पातयेवचो आमचो देव तो अजापाचो देव आनी तशेंच असाध्य आशिल्लें साध्य करूंक शकचो देव जावन आसा. आमी पळयता आयच्या सुवार्तेच्या वाचपांत जुआंव तो वाडलो आनी आत्म्यान बळ जायत आयलो आनी तो अरण्यांत वस्ती करूंक लागलो. अरण्य ताका आमी बंजारू भुमी म्हणटा. म्हळ्यार थंयसर काही एक वाडना आनी किरलना आनी तसल्या जाग्यार जुआंव जिवंक लागलो, वस्ती करूंक लागलो. एका वाटेन आमी पळयता एलिझाबेथ उतर प्रायेची. आमी पळयता कन्नडा भाशेंत भुरगीं जायनातल्या स्त्रियांक आनी ताज्या उपरांत प्राय उतरली जाल्यार तांकां आमी बंजे म्हणटा. म्हळ्यार तांचे तावन भुरगीं जायनात आनी म्हणलो अर्थ. तेच प्रमाणे मरुभुमी थंयसर कांय पांचवें किरलना अरण्य आनी तसल्या जाग्यार जुआंव बावतिस्त वस्ती करूंक लागलो. आनी आमी पळयता इस्रायलाक बरवसो उदेलो तसल्या जाग्यार तावन. कित्याक म्हळ्यार जुआंव त्या मरुभुमींत जियेतलो आनी ताणें देवाचें उतर प्रगट करूंक सुरू केलें. सोम्याची वाट तयार करूंक सुरू केली आनी ताची उतरां तीक्ष्ण आसलीं. कित्याक म्हळ्यार वाट चुकोवन गेल्ल्या मनशांक पातकी मनशांक परिवर्तनाक उलो दिवची उतरां ताची आशिल्लीं. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्या प्रमाणे आमी समजता थंयसर पळोवंक मेळटा आमकां ताणें म्हजें तोंड धारीचे तालवारी सारकें केलें. धारीचे तालवारी बरें. आनी जुआंव बावतिस्ताची उतरां प्रवाद्याची उतरां तेच प्रमाणे आशिल्लीं. पातकिजींनी बदला आनी ताका मागीर स्नान घेया म्हणून जुआंव बावतिस्तान उलो दिलो आनी मस्त मनशां जुआंव बावतिस्ता लागीं आयलीं. ताजी जिणी भोव सराळ आनी सादी आनी ताच्या मागीर तो पळोवंक सोबीत दिसनातलो. कित्याक म्हळ्यार ताका मस्त काड केंसांनी पुरो आशिल्लें. ताजें खाण मस्त सादें आनी असल्या एका साद्या मनशाची उतरां आयकुवच्या खातीर जायतो लोक अरण्याक येतलो. आमी पळयता काले म्हणटा जाल्यार मनशांनी शाराक धांवचें. थंयसर फॉर्च्यून भविश्य मेळटा आनी थंयसर सक्कडी बरें दिसता म्हणून मनशां सगळें हळ्ळे तावन शाराक धांवतात. पूण आमी पळयता सक्कड लोक शहानातलो सैती थंयसर अरण्याक धांवून आयलो.
जुआं बावतिस्तालागी ताणें सांगचें उतरां आयकूंक आनी आपलें जिवीत बदलूंक कित्याक म्हळ्यार थंयसर तांकां बरवसो पळोवंक मेळ्ळो. खंयच्यासो बरवसो? आत्मीक जिणयेचो. आनी थंय आयलीं मनशां सगळ्यांय ती परिवर्तन जावन फाटीं गेलीं. आनी ह्या प्रमाणे स्नानीक जुआवन सोम्या जेजूच्या येण्याक तयारी केल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. जेजून स्नानीक जुआं विशयांत उत्तम उतरां सांगलीं. स्त्रियां जावन जल्मल्ल्या व्यक्ती पैकी स्नानीक जुआं प्रास व्हरतो दुसरो ना. तो रावळेरांत जल्मोंक ना आनी ताच्या मागीर रस्माची वस्तूरां तो न्हेसोंक ना. रुचीची पांकवानां ताणें खावंक नात. तरी पूण सादी जिणी जियेल्ल्या ह्या व्यक्ती विशयांत जेजून उतरां उसारलीं. कित्याक म्हळ्यार स्नानीक जुआवन एक साक्ष जावन जियेलो सोम्याक. वाट तयार करूंक तो थंयसर आसलो. आनी तितलें मात्र न्ही आसतना धारीच्या तालवारी बरी ताणें मनशांक तांचें वायट दाखोवन दिलें आनी कोणाचीच पर्वा करिनासतना रायाक सयती ताणें ताची सूख दाखोवन दिली आनी त्या खातीर ताणें आपल्या जिवाचें बलिदान भेटय जाय पडलें. म्हळ्यार स्नानीक जुआव ताच्या अंतस्करणाक तो सरी जावन जियेलो आनी दाक्षण ताणें करूं ना ताच्या जिणयेन. सदांच देवाक आनी आपल्या अंतस्करणाच्या ताळ्याक देवान दिल्लो ताळो ताका तो काल जावन जियेलो ताच्या जिणयेच्या अखेर पर्यंत. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी स्नानीक जुआंचें फेस्त आचरण करता आसतना आमच्या मदें एक दस्तूर आसा, संप्रदाय आसा, पातोळें करचें. पोर कोण गे आमच्या लागीं विचारतालीं पणस आसात गे जुआं बावतिस्ताचें फेस्त आयलें म्हणून. हें फेस्त केवल पातोळें करच्यांत आनी ताचे मागीर तें खावच्यांत मात्र संपना जावन दी. बगार स्नानीक जुआंच्या जिणये बरी आमचें जिवीत सोम्या जेजूक साक्ष दिवचें तसलें जावं आनी तो वळू आमी निजाकी स्नानीक जुआंक मान दिल्लें बरें जातलो, देवाक महिमा दिल्लें बरी जातली आनी सोम्या जेजूक साक्ष दिल्लें बरी जातलें. अशें आमचें जिवीत जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सद्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी सांबावलो, अवकार मरियेतावन जल्मलो, पांच पिल्या काळ ताणें कस सोंसले, ताका कुशार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवांनी मेल्ल्यांची मनसुबीर येतलो, सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकाच्या बोक्साने कुडीचें जिवानपण सस्ताचें जिवीत. आमेन. C20. जीवन आमचे दिवं तुका पुरव आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. बाबा सर्गीच्या किबुडो किवा भाऊ
भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा स्नानदातार भाग्यवंत जुवावन संसाराचे पाप करतल्या शेळयेक दाखोवन दिलो. या स्नानदाताराचो जल्म संतोषान संभ्रम म्हणून त्याच निष्कळंक शेळयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमच्या उद्देशी तो दुलोब शेळी जेजू सर्व मनशांचो एकलो सोडवणदार म्हणून आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतानाच स्नानदातार जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर मनशां प्रास वर्तोमान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोष हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवणदाराक जल्माच्या आदींच वळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो बुडलो. संसाराचे पाप करतेल्या शेळयेक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यामध्ये ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जोर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या गडणाराक स्नान दिले. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतले सर्गींच्या जिविताची जर जावंक पावले. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मर घालून आपल्याच रक्ताची मरणांत लेगून उजवाडा ताणें साक्ष दिली. देखून सर्गींच्या दुता भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाणून निरंतरी तुझे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परो सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा. भूल सगळी दुःखाचे भूल सगळी दुःखाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. भूल सगळी दुःखाचे भूल सगळी दुःखाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जाताच त्याने कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि मुळे तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेत ही म्हज्या रगताची कालस नव्या आणि सासणी कराराचे रगत पातकाचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आणि समेस्त मनशां पासोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गुटू परगटुया. जेसू तुझे मरण आम्ही समरंता तुझे पुनर् जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रू पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती तिचो पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतो, सांत आंतोनूस स्नानीक जुवांव आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या जेजून आमकां देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करचें भाग आमकां फावो केला. आमी सगळीं देवाची भुरगीं एका कुटुंबाच्या स्पिरितान सगळ्यां आमी सांगाता मेळून सर्गीयाच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्ये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता तुझे कूड आनी रगत आमी संक वेता ती आमचे जडती आनी कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता. ह्या सुमयाच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. D58. बोगळ सुमया जेजू आज आमी स्नानीक जुवांच्या जल्माचें फेस्त आचरण करता. तो तुजी वाट तयार करूंक आयिल्लो आनी ताणें तुका दाखोवन म्हळें पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. तुजी वळख ताणें लोकांक दिली संवसाराचें पाप काडची शेळी म्हणून. ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुका आमी उंड्याच्या रुपार घेतलो. आमचें पाप काडच्या सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. तुका सेवलेले वरवीं आमकां जिवीत मेळटा म्हूण तुवें आमकां सांगलां. ह्या मिसाच्या बलिदानांत डिवायन वर्ड TV मारिफात सबार जाणां वांटो घेवन आसात आनी तांचे हर एकल्यांची आशा अत्रेक जावन आसात. तुका सेवंक आनी तशेंच दादोशी जावंक ह्या आमच्या सक्कळ भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या आशिर्वादान तांचेर वत. तुजी कूड सेवलेलो अनुभव तांकां दी. बरी भलायकी तांकां दी. मतीचें समाधान तांकां दी. संतोश तांकां दी सोम्या. प्रार्थुया. भोवरत्या देवा आमच्या दयाळ बापा बागेव तूं स्नान दातर जुवांची जल्मा परब आमी आज संतोशान संभ्रमली. सोडवणदारा मुखार सारको कालतो जावन ताच्या वाणाचे नाडे सोडूंक आपणाक फावो ना म्हणून ताणें वळखून सांगलें.
ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाच्या कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमच्या जिणेंत जेजू वाडत वचोंक निर्मी म्हणून विनम्र काळजान आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी समाधानेन तुमकां धाडता. देवाचे उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. दिन वासुया सोम्या सर्वय काळी. वाकण गावया ताका सांचा काळी. गाणे सर्गानी प्रेतम रचलेली. ताका जा महिमा सदा काळी. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. सोम्याक दिन वाचुया तो बरो. मोगा परिमिता सो बरो. वट्या संता सांतंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सुख अनवरा देवन सरांनी सरतराची वसाची पिडा पयर सरता म्हणून उड्डास कर. तुझे मारिफात पिडेस्तांक बाळायकी मेळटा. उसांबळ दर्येतन जातात. बंदी मनसू संकली तुटून पडतात. तणटे उठून चलतात. कुर्डे पळयतात. केप्पे आयकतात. मणे उलयतात. भायर पडलो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपे ग्राचार नापयसतात आनी आमच्या सरगरजांक तो पावताय. सरपात्येनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांतंतोनी आमा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर सर पदवेदारा आनी सदां जिवनच्या देवा भगिवंत अंतोनी तुवें तुजे परचेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बलवंतादार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतले सुटाशे आनी सर आमच्या पारकवडेनी तुजे ससाय आमी भोगिशे आमकां फावो कर. क्रिस्तांव आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सकाळीची बटोणी जेजूच्या देवी कालचा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पदकांच्या पारीकपणा पासून आनी अल्तारेच्या भोव पयस सक्रामेंता तुवें तुका स्कल नासतना बेटोनच्या सोमेस्ती हृदया पासून भगिवंत आमकार मरयेच्या कातावीन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोस्तलीच्या इराद्या पासून आनी पाप सैबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून ए जेजूच्या भोव पयत काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी भरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव पयत देवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोवपागेन पाप सैबाक जा तूं ताका उजवाड घटाय आनी बुजावन. म्हज्या देवा म्हज्या सायबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्कनी नमस्कार करता. और तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आजपर्यंत सांबाळलोय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस ती सायबा. म्हजो आत्मो म्हजी गोट तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता.
तुझ्या व्हड मनाक म्हज्या पातकाच्या फारीकपणाक म्हज्या जेसू तुझ्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षे म्हजी समेस पातकां म्हजी पातक्याची काकूळ कर. देवा पवित्रज्ञा दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूळ कर. म्हाका पत्क्या बक्षी. सुमयाच्या बुडव्यान मोरीक बरी काबार हाडली आणि पवित्रत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरी कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैव फॉल त्यो कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोमयाची साकर तुझ्या शब्द प्रमाणे म्हजे ते जावन. नमान मोरी कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैव फॉल त्यो कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मध्ये जियलो. नमान मोरी कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता श्री आंबित तू सदैव आणि सदैव फॉल त्यो कुशीचे जेसो. भाग्यवंत मरिये देवाची माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसण्याक आम्ही फावज आमच्या खातीर. माग्या येसुम्या पुडव्यान बरी कबार दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी सण जाल्या ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी ओत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसात आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसात आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जसो आदी तसात आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या पुडव्या म्हज्या राखण्या सगळेच्या दायन म्हाका दिला तुज्या ताबेन म्हजी मोत तूं वडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आणि एका देवातय एक जण बाप पूत आणि पवित्रत्म म्हण हांव तिरसत मानता. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आणि आमच्या पातका खातीर मेलो आणि जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हण हांव सत मानता. ही सता आणि कॅथोलिक पवी सभा शिकयता ती सर सता हांव सत मानता आनी उसारता. कित्याक तूं सासणीक सत आनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यान तूं फटयनाय वा फटवून पडनाय ह्या बाबार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. बरवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बक्षाणे आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटली म्हूण हांव बरवसता. कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयला ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तुंपरा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरता आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरता आनी ती काटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तुंपरा चड मोग फाव जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतली म्हूण थंय निश्चय करता आमेन. सतमंतान देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो. हांव घर मरयेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले. ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ले मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गाक सोडलो.
सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्रत्म्याक कातोलीक पवी सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे बुकसाने कुडीचे जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोरयेक समर्पण. म्हजी राणी आनी माई, हांव म्हाका सगळोच तुका दिता आनी म्हजें भक्तीपण तुजें थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरनासतना देखून हे मोगाळी माई, हांव तुजी जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्तनी वस्त म्हणल्या बरी. ये मोरये पाप करनातल्या तुज्या गप समा मारिफात कर म्हजी कूड निस्कळ आनी म्हजो मोव बागेवोन नमान मोरये कृपेन भरले. समी तुजे संगता श्रेया मितो तूं सदैव आनी सदैव फॉल त्यो कुशीचे जेसू. भगवंती मरे देवाची माय आमो पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक दसो सतदां सर्वता. आमेन. बरे मन जोडूंक साजूचे गडे मागणे ये बागेवन सुसे जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातान तुवें प्राण केलोय. म्हजे जिणेक मरणाची मोर पडटना ये बागेवन बापा जेजूक आनी मोरयेक सांगताकान घेवन म्हजी कुमकेक ये आनी सोण दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागची एकच बुजवण तांच्या पवित्र हातान प्राण करची. तुमच्या पवित्र हातान जिणयेंत आनी मरणांत ये जेसू तुजे मोरये म्हजोत मोदिता. आमेन. मोगाळ पुत्र सोवे आमकां मोरये आशिर्वाद दिवा आमकां. बागेन कुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.